मिसाक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया A19 पेज 9 A19. मिसाची भेट सुरू जाता आमी सोगली तोयार जावया आमचो यादनीक भितर सोरता आमी सोगली येवकार दिवया आमचो यादनीक भितर सोरता आमी सोगली येवकार दिवया Kalvari be dosortolo आमी तातून वांटो घेवया सुर्गीचे बोन तो वाटोलो आमी जिवून आयती जावया सुर्गीचे बोन तो वाटोलो आमी जिवून आयती जावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमची सोवे आसूं. देव मनशाक मोगान रोसता आनी आख्खे पृथ्वे वयलीं बी आसती सर्व झाडां आनी बी आसतले फळां दितले सर्व रूख ताच्या उदार पोसणाक दिता. ओरण्यांत बुकेक सांपडलेले पुर्जेक मान ना दिवन पोसता. नव्या कोरारांत जेजू मनशाची तरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उंडो जावन सोरना तसलें जेवण पुर्जेक वांडटा. देखून आयच्या सेवाधर्माचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आज आमी महाधर्मप्रांतीक यादनिकां आनी तांचे निधीक भेटयलेलो आयतार पाळटाव. गोवळ्यांचो दीस अशें आमी म्हणटाव. दोरेक यादनीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता. आमच्या यादनिकाच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना तांचें मुणयारपण फळाबरीत जावं म्हूण मागुया. तांचे पासत आमचें काळीज मन देवाक उबारतना ह्या मिसांत मेळटल्या जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमी नवसोल्ल्या जिविता वरवीं देव कृपेंत वाडत वचूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी हे पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. आमकां फावो केल्ल्या सगळ्या देण्या आनी उपकारां पासत आमी देवाक दिनवासुया देवाची तुस्त करुया. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतांव आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या धोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा
देवाचे शिलये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, तुजी पोरजां चलोवंक याज्ञिकांचो तूं उपयोग करताय. तुज्या याज्ञिकांक तुजे कुशे प्रमाणे आपले सेवेंत थीर रावूंक कृपा दी आनी अशें तांची सेवा आनी जिविताची चाल जेजू बरोबर तुज्या नांवाक महिमा हाडूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. इजाईयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाची याद सोगली दुडून ती पुऱ्यान येयात. दुडून आसतना बिकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटाय आनी तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायलोल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासणेक तगता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतर. देवाचे वड कर. आनी जबाब देवाच्या उतराक, तुज्या हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. आनी एक पाट म्हणटा, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचणाक कितलो माये मोगाचो. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंद दिताय. तूं सदोळ हात उगडून वाडटाय आनी सगल्या रोचणाक दादोशी करताय. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयल्ली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिलो पेल्यान काडटलो. संताप, भूक, विंगडेपण,
संकोश्ट दुमाळो तोलवार पूण जाणीं आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी सोयतीवंत मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडलें आसतलें तें जावं सोक्ती जावं उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसलीय रचना जावं हांच्यान जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया उदेशी आमकां मेळ्ळा ते देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडून जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार Sorves porak soy, soy sorves porak, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, soy sorves porak, sorves porak soy soy. उंड्याच वरवींनूय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता Sorves porak soy, soy sorves porak, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, soy sorves porak, sorves porak soy soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या स्नान दातार जुवांच्या मन्नाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरी सुवातेर कोळसरून गेलो पूण हे लोकांक कळटूच नोगरां थावन ती ताची फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कूळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली 3 सानां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली म्हणटूच लोकांक धाडून दी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खावन विकतें घेवन दी जेजून तांकां म्हळें तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात पूण तांणी परतीपाळ केलो 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना ताणें म्हळें ती हाडून म्हजे कडेन दियात लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दवरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणणी तुका क्रिस्त मोगाच्या भावा भयणांनो आमच्या देवान आमकां रुचून अशींच सोडूंक ना पूण आमचो परामर्श करता देव रुचता देव आमकां पोसता राखता आनी सांबाळटा आदल्या कोरांत इस्रायल पुर्जेच्या इतिहासांत कितले फावटी ही पोरजां देवाचेर परतली तरी आसतना आपली पोरजां म्हणटूच देवान तिचो सांबाळ केलो मनशाक जेन्ना भूक लागली तेन्ना ताका जेवण खावंक दिलें मान्ना दिवन तांकां दिसाच्या दिसा तांची भूक मारून आनी हेर तरेतरेच्यो गरजो मनशाच्यो पावोवन देवान आपलो विस्वासी मोग हे पोरचे सवें दाखयलो पण जायते फावटी
हो विचार येता. देवान इतलें पुर्जी केलें आसतना ही पोरजां कित्याक देवाचेर परतोता. देवान मनशाक तर आपल्या सारकेचो रुचला आनी मोग केला. पण मनशान जाल्यार देव आपणाक जाय ती भाशेन वागचो, देवाक आपणाक जाय ती भाशेन केला. ना तर पळोवया, आपल्याक कितलेच देव मनशान केल्यात. दुडू, गिरेस्काय, नांव, व्हडपण हे सगळे आपले देव करून खऱ्या देवाक मनशान कुशीन काडला. देवाक विकतो घेवंक वो विकूंक पर्यान मनीस तयार जाला. पूण तरी आसतना देव मनशाक समजता, बोक्षिता आनी पोत्तून आपली वेंगेन घेता. आमचो देव मोगाचो, सोंसणीकायेचो, काकुतीन बोल्लोलो देव. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर धाडून जेजून हेच देवाचें सोयंब उक्तें करून दाखयलें. आनी हें देवाचें सोयम जेजू वरवीं आमी पळयता. जेजू क्रिस्तान वेता थंयसर बरें केलें. देवाचो मोग परगट केलो. पिडेस्तांक ताणें बरीं केलीं. उचुऱ्यां विजमितां करून ओजारांनी लोकांची भूक ताणें मारली. पण थिंगासर थावन ओत्मीक भूक मनशाक येवचे खातीर ओत्मीक जेवण जेजून तांकां परगटलें. हांवूच तो जिविताचो उंडो. जो कोण हो जिविताचो उंडो खाता, शेवता, तो मनीस जेजूच्या एकवटांत रावता. जेजूच्या एकवटान आसलेलो मनीस आपूण आदलें जिवीत आपलें सोडून दिता आनी नव्या जिविताची वाट दवरता. जेजूक शेवल्या उपरांत मनीस तसोच उरोना, पूण मनीस नवो जाता. आनी तेन्नाच तो मनीस आपले भितर आसलोलें देवाचें सारकें सांबाळटलो. ह्या मनशाचें ताचें जिवीत आपणायतलो आनी पवित्रतायेन चलून नवो मनीस जातलो, अशें भाग्यवंत पावलू सांगता. हो जिविताचो उंडो, हांव जिविताचो उंडो, अशें जेजू आमकां आपलेंच मास रगो दिता आनी आमकां मिसाची भेटेंत ह्या जेजूक शेवूंक मेवता. मिसाची भेट एक देवाचें व्हड देणें आमकां. पागियोन मारी वियांनी अशें म्हणो, मिसाचे भेटी परस अदीक व्हडतें आनी कांयच ना. आसलोलें जाल्यार देव जेरूल तें आमकां दितलो आसलो. मास इज द ग्रेटस्ट एक्ट ऑफ वर्शीप. सगल्या सेवधर्माची तेंगशी म्हणल्यार मिसाची भेट. मिसाची भेट तिचो मोग आनी आपुरबाय आमी करुया. मिसाचे भेटेंत आमकां पिकोवणी मेवता, आमकां देवाची कृपा घोटाय मेवता, आमकां देवाचो सांगात फावो जाता. मिसाची भेटेंत आमी बरे भाशेन वांटो घेवया. भक्तीन मिसाची भेटेंत वांटो घेवया आनी जेजूक आमी शिवून आमी अदीक अदीक ग्रेस जावया. आमकां यादनीक हो योदनीक ही मिसाची भेट भेटयता आनी मिसाची भेट भेटयतलो ह्यो यादनीक तोवूय आमकां देवाचें एक व्हड देणें. भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीचो आचे उतरांचो उगडास करून भाग्यवंत जुआंव मारी वियांनी अशें म्हणटा, आपणाक एक बोडवो दाखयलो आनी एक यादनीक दाखयलो जाल्यार आपूण यादनिकाक विचून काडटलो. कित्याक यादनीक एक व्हड तें देणें. आमच्या कुटुंबांनी देव, धर्म, मागणें, बरी रीत रोवीस आसली जाल्यार आमचें कुटूंब भाग्यवंत जातलें. आमच्या कुटुंबान देव आपोवणी उत्पन्न जातली.
भाव भयणांनो, आमचें याज्ञिकपण आमचें न्हय, तें देवाचें देणें. याज्ञिकपणाचो मान कोणेंच आपणाक खाशा घेवंक जायना, कित्याक तें याज्ञिकपण देवाचें. याज्ञीक आमकां आपूण जेजू जाता, आमकां तो जेजू दिता, जेजू लागीं आमकां पावयता. आमच्या याज्ञिकां पासत मागुया. आमी मिसाचे भेटेंत जेजू आपूण जिविताचो उंडो जावन आमच्या नव्या जिविताक घोटाय जाता म्हूण आमी ओळखून घेता. आमच्या जिविताची नवसणी आमकां सगल्यांक गरजेची. जेजूक शेवल्या उपरांत आमी नवीं मनशां जाता अशें म्हणलेलें हांवें. सांत जुआ मारी वियानी ताचींच उतरां आमचे मतीन हाडुया. तुज्यान फकत संवसाराक भेटलोलो ओ देवाक चिकटून रावलोलो मनीस जावं येता. दोनूय जावंक जायना. दोन वड्यांचेर पांय दवरूंक जायना. दोगां दोनयांची सेवा करूंक जायना. एकल्याक सोडटलो आनी दुसऱ्याचे फाटल्यान वेतलो. आमच्या जिवितांत आमकां मनशाक देवान उंचा मोलाचें गिन्यान फावो केलां. सगले रचणेवून अदीक. ताचे वरवीं आमच्यांनी ओळखूंक जाता कितें बरें कितें वायट तें, आनी बरें तें कुशीन काडून आपणावंक, वायट तें कुशीन काडून पयस करूंक आमकां देवान ही सत्या दिल्ली आसा. म्हणटच आमी बरें तें विचून काडूंक, वायट तें पयस करूंक, देवाक विचून काडूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आमच्या जिविताची नवसणी आमी करतले जाल्यार आमच्या जिवितांत भितर सरून आमी देवाक भेटची गरज आसा. एमावसाचे वाटेक वेतल्या दोगा शिसांची गोत अशी जाली. ताणें जायतें आयकल्लें, पूण तो वाटसूर कसो आमचे मदें आसा. जेजूक ताणें ओळखूंक ना पयलो, पूण जेन्ना ताणें उंड्याचे मोडणेंत हो उंडो मोडून ताणें भेटयलो, देवाक दिनवासलो, तेन्ना तांकां गमलें हो जेजू म्हणून. तेन्ना तांच्या जिविताक एक नवी नदर, नवी दिशा आयली. तांचें जिवीत तें नवें जिवंक लागलें. जेजूचें मास रगत आमकां घोटाय दिता. वायट सोडून नवे जिविताक वेंग मारूंक आमकां आदार जाता. भोगतीन मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमचें काळीज मन आमी उक्तें करूंक जाय. जेजूक मिसाचे भेटेंत मुंड्याच्या रुपान आमी शेवता. आतां घडयेक आमकां मेळना, पूण जेन्ना शेवता तेन्ना आमी खरेपणी ताका तान येवंक जाय, भूक येवंक जाय. आमचें काळीज मन उक्तें करून नितोड करून ताका जिवितांत घेवंक जाय. तेन्ना जेजूक शेवल्या उपरांत आमकां घोटाय, पिकोवणी, बोगसणें, कृपा, काकूट, देवाची सुभां देणी फावो जातली. मिसाचे भेटी वरवीं आमी जेजूक लागीं सरूंक आमकां कृपा मागुया. मिसाची भेट आमकां भेटयतले याज्ञीक बरे भाशेन मिसाची भेट भेटोवंक आमकां जेजू दिवंक तांचे पासत मागुया. जिविताचो उंडो जेजू आमकां आमच्या जिविताचो सांगात जावं. उबे रावया. सत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेक सांबावलो, अंकवार मरीत जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला,
थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सोदमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमची गरजो बावार्थान सुर्गींच्या बापाक उबारुया. मोइजेसाच्या आनी आरोनाच्या मोदिस्तीपणा खाल सर्वेश्वर देव इस्रायल पुर्जेची बूक मारता. देवान खरीत आपोवणें दिवन वेंचून काडलोले आमचे यादनीक संस्काराची अर्थाबरीत संभ्रमणे वरवीं पोरजेची तरेकवार भूक निवारूंक वावुरल्यार पुरो म्हण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर न्हय, पूण सोरोना तसल्या खाणा खातीर बार घेयात. संवसारीक वस्तूंची आशा सोडून सोरोना तसल्या मुल्यां आपल्या फुडारीपणांत उखलून दवरूंक आमचो राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. तुमच्या काळजाची आनी मनाची नवसरणी करात. जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमच्या आदल्या खोट्या वंडावण्यांक पाट वळून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. हांव जिविताचो उंडो. आज आमी महादुर्म प्रांतीक यादनिकां आनी तांची निधीक भेटयल्लो आयतार पाळटाव. तांची बरे भलायकी पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. थोड्यो घडयो ओगेपणान आमची खास मागणी देवाक उबारुया. कोवीड ही पिडा बेगीन पयस जावंक, कोबार जावंक, पिडेन कोश्टता तांकां बेगीन भलायकी फावो जावंक, मेल्ल्या तांकां सुर्गीचें सूख आनी जे कुटूंब दुखोवले आसा तांकां बुजवण जिजूचो सांगात देवाची बेसांवां फावो जावंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. भोव दयाळ बापा, आमची विनवण्यो मानून घे आनी गरज तें आमकां सदांच तूं दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बेटोनाचें गायन C39, पेज 45. C39. Soglia amka burgyak tuja, Jesuk soda jitun braundi, Papa amchi gir gordana, Jesu che masro gotsauni, Soglia amka burgyak tuja, Jesuk soda म्हज्या भावा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा,
तुज्या याज्ञिकांनी तुजे वेदी भोवती तुजी भक्ती आनी तुजे पुर्जेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र सभेंत तांणी सदां तोखता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र योजना वरवीं तांकां बळ मेळूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन बातां. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी बरवाशान रावतांव. त्या पासत आतां दिवदतां बरोबर तुजे ओजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेश्वराची नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केली देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आखे प्रथमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस्क आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ फुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागतांव. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत सुसय, भाग्यवंत धर्मदोत, भाग्यवंत सुसेवाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान
त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचे याज्ञीक आपल्या जिवितांत, आपल्या वावरांत जेजूक साक्षी जावंक, देवाचें राज सगल्याक शिंपडावंक, आनी भाशेन आमचे क्रिस्ती जिवीत एक जिवो पुरावो देवाचो, देवाच्या मोगाचे साक्षी जावन सगल्यांक ही बरी खबर पुरगूट करूंक तांकां कृपा आनी आमकां सगल्यांक देवाची देणी फावो जावंक जिजूच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वराचोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान अत्रेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसबुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ तो जेजू, जिविताचो उंडो, आमकां जिवीत दितलो उंडो, ताका शिवूंक आमी बुकेतांव तानेतांव ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा, हांव तुका आशेतां. ह्यो म्हज्या काळजांत म्हजी तान आनी भूक भागोय. वयर जावन म्हाका पेकोवणी दी. म्हजो सांगाती जावन म्हाका गोठायेन भर. जेजू, ह्यो म्हज्या काळजांत. Gayana song D23, page 60. D23. जीविताचे उदोकावू पिवूंक येवचे तानेल्यारू जीविताचो उंडो वावू
कावुकिवचे उकेल्यारू जिविताचे उदोकावू पिवूकिवचे तानेल्यारू जिविताचो उडोवावू कावुकिवचे उकेल्यारू आमचो वोत्मो तानेला तुका पिवून आशेता आमचो वोत्मो उकेला तुका कावून कावलेता आमचो वोत्मो तानेला तुका पिवून आशेता आमचो वोत्मो उकेला तुका कावून कावलेता सोमी म्हणटा, पवित्र बापा, स्वता वरवीं तांकां पवित्र कर. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी भेटयल्या आनी शिवल्या ती बोली तुज्या याज्ञिकांक आनी सगळ्या भावार्थ्यांक तुजें देवीक जिवीत दिवं. ह्या संस्काराच्या बळान तुजे याज्ञीक मोगान सदांकाल तुका एकवटून आसूं आनी तुजे सेवेंत विस्वाशी रावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. मातशी बसुया. मोगाच्या चांदूर फिरगोसकारांनो, आमची इगोजेंत फाल्यां थावन मिसाची भेट चड लोकांक आमी उक्ती करता. फाल्यां थावन 25 लोक आनी 5 जाण जीं कोण मीस भेटयतात तांकां सगळे मेळून 30 जाणांक एका मिसांत वांटो घेवंक आमी तयारी केल्या. दर दिसाक सकाळची मिसां, पयले मीस 6:45 मिनटांचेर 6:45 आनी दुसरें मीस 7:30 वरांचेर. दर एके समुदायक एक दीस आमी दिला. आदल्या भाशेन तांणी आदी फुडें नांवां दिवचीं आपल्या जबाबदाऱ्या आपल्या फुडाऱ्यां कडेन. जांकां थोंडी जाल्या, खोंकली मारता, जोर येयला वो मातशी पिडीस आसा कशें दिसता, ताणें मातशी फाटीं रावून आपली भलायकी बरी जावसूर, घोट जावसूर हे भाशेन आमी एकामेकाक आदार दिवया ही पिडा ना करूंक. इगोजेन बसूंक आमी थोडी मांदावळ नवी भाशेन केल्या. 4 रंगाचीं आमी रिबनां बांकांक बांदल्यात, कित्याक आमचे बांक आमी इगोजेन भितर घातल्यात. आनीक आमी एकेका रंगाचेर अमकें मीस अशें म्हूण आमी सांगतले. देखीक तांबडो रोंग ज्या बांकाक हें रिबन बांदलां त्या तांबड्या रिबनाच्या जाग्याचेर अमक्या मिसाक बसूंक मेळटलें. त्याच दिसा घडयेक दुसरें मीस आसा वो दुसऱ्या मिसाक दुसऱ्या रंगाचें रिबीन आसा त्या जाग्याचेर ताका बसूंक मेळटलें. ही भाशेन एका जाग्यार बसले म्हणटूच त्या जाग्यार त्या दिसा दुसऱ्या मिसाक कोण बसचो ना, न्हय म्हूण दुसऱ्याय दिसा कोण बसचो ना. 2 दीस
더 जागो तसो उत्तलो ही भाशेन ही पिढा पयस करूंक आमी वावुरतल्या कुमयां घेवपाक आमचे आदनीक भाव सोकोल येतले आमकां कुमयां दिवंक आदले भाशेन आमकां 4 तरी वॉलंटियर्स जाय इगोजेन भितर सरूंक आनी भायर सरूंक निशाणी आसतल्यो आनी अमक्या रंगाचो जागो आयज मिसाक अशें म्हणून भितर सरतना लुकोट आसतलें त्या रंगाचें वो आदारी आसा ते आमकां दाखयतले इगोजेन भितर सरले म्हणटूच आमकां आतां जाली संवय आमचें दान मन पवित संस्काराचेर आनी मीस सुरू जाल्ले म्हणटूच आल्ताराचेर इमाजी आनी हेर वस्तूंक हात लावपाक आमकां अशें फाटीं रावचें पडटलीं भोक्तीन मिसाचे भेटीन वांटो घेवंक गरज तितले उपाय आमी घेता आमी जाता ते भाशेन सगल्यांक बरे भाशेन मिसान वांटो घेवचे खातीर आमी वावुरता देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं उबे रावया सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं जय सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाचें गायन F20 पेज 95 F20 손살 소보불연 둥치 상가티 하와사 손살 소보불연 둥치 상가티 하와사 papan makadala toso tumkandata uwit at mogiya kacabolan suktin desaan soklyak moche kowai saya 손살 소보불연 둥치 상가티 하와사 손살 소보불연 둥치 상가티 하와사